बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. ह्या मागण्यांत सांत इनासाक जशे भाशेन जेजून शिकयलो कशे भाशेन मागण्यांत रावंक जाय पळय ती पद्दत हांव तुमचे फुडें हाडटां. आनी हे पद्दती प्रमाणे आमच्यान जेजू खरेपणी भितरल्यान आपणावंक जाता. तो आमचे भितर आसा, पूण ताचें जिवीत आमचे भितर आसा ताचेर नियाळ करून ताचे सारकें आमी जावंक जाता. तर ह्या वेळार आमचे हात अशे वणटीयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडून तातूंतली आमी स्वतंत्र जाता. हे परी मागण्यांत रावात. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडटा. ही पद्दत आमी पत्करया, कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां हांव आसां. आमी ताचे सवें जियेता आनी भोंवता आनी आसा. तर तो आमकां म्हणटा म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. तर प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी जेजूक एकवटान रावता हे परी तितली आमी उणी जायत वेता आनी तो आमचे सवें वाडत वेता. पूण आमी ताच्या नांवांत रावंक जाय. जेजू जेजू म्हणून सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर ताचे पद्दतीन, ताचे शक्तीन, ताच्या मदतीन सगळें भायर काडूंक जाय. भायर काडलें की ना तो आमचें सवें पूर्णपणें भरोवन येता. पूण तो आमचे भितर आसा, ताचें जिवीत अदीक उजवाडाक येता आनी आमी ताच्या एकवटान जिवंक लागता. तो हे परी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. पूण तितलेंच न्हय, सायबीण मायेन जशे भाशेन तो मनोभव पत्करलो तेच भाशेन आमी पत्करीत रावता. हांव सर्वेस्पराचो चाकर वो चाकर्ण सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें सुस्कार भितर घेतना. ही सगळी चिंतना भावना एकाच वेळार आमी पत्करता आनी तितल्यांकूय आमी आजीर जावन खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादता. पूण तितलेंच न्हय, आमी वावुरता तेन्ना कश्टवतल्या, दुखाबरीत जातल्या. केन्ना केन्ना म्हणटलें आमी कोत्ता दुसरीं करिना. ना, हें सगळें जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजेच्या बरा खाला आसा ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक कटाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक ओळू म्हजें ओजें. हे परी जेजूच्या एकवटांत आमी सगळो करत रावतना ताची घोटाय आमकां मेळोंक लागतली. ताचे ओस्तुंगी आमी सगळें करूंक लागतलें. आनी हाका लागून आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जावंक लागतलें. ताची चिंतना आमची चिंतना जावंक लागतली. ताची चाल आमची चाल जावंक ना, कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट. तर आमकां तो म्हणटा हांव जिवीत, सोत आनी वाट. तर हें सगळें जिवीत जेजूचें आमी पत्करया. प्रत्येक सुस्कारान ताचे सोतान, ताच्या चिंतनांनी आमी घडोवन येवया आमच्या मनांत आनी ताची वाट आमच्या कर्तुबांनी, आमच्या चालींत, आमच्या कुडीच्या पांवड्यार घडोवन येवं दी. सायबा, तुमचें हें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाड आनी आमकां तुजे सारकीं अदीक आनी अदीक भितरल्यान घडोवन हाड, करून घे. हो जालो पयलो भाग मागण्याचो. दुसऱ्या भागांत आमी जेजूच्या एका घडीताचेर नियाळ कोत्ता. पयलें तें वाचता.
दुसरे फारार आमी तातूंत आजीर जाता आनी तिसरें म्हणजे कितें आमकां बेसांव जाय, कसली आमकां कृपा जाय, ताका आमी खोलायेन वळखोवच्याक, कित्याक तो म्हजे पासत ह्या संवसारांत आयलो. ताचें जिवीत जावन आसा म्हजें जिवीत, तर हांव लागशिल्ल्यान ताचो मोग करतलों, ताका आजीर जातलों आनी ताची वाट म्हजी वाट जातली, ताचो हांव त्या परी पाटलाव करतलों. हाका लागून हो एक खेरीत भाग जेजूच्या जिविताचो आयज आमी नियाळटल्या आनी तातूंत आमचें जिवीत खोलायतल्या आनी हे परी आमी जेजू सारकीं ओदीक जातल्या. आमचे मदें घडोवन आयल्यात त्या वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण भारी वावुरल्यात. सुरवाते सावन त्यो खाशा देखलोल्यांनी आनी शब्दांच्या मुन्यारांनी त्यो आमकां गोमयल्यात. त्या प्रमाणे ताणें बरयलां, हें जाणो जावन म्हजे पाळयेन सगल्यांची पयली थावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोवमानेस्त थियोफिला क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवजिलें. ज्या वस्तूंची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या तांचें सोत तुवें वळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या संवय प्रमाणे सुनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उचलयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक. गरिबांक बरी खबर दिवंक. कैद्यांक सुटका परगटूंक. कैद्यांक सुटका परगटूंक. आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक. आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक. जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. जुलुमांक पडलेल्यांक सोडूंक. आनी सर्वेस्पराचे
कुरपेचें वरोस कोळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. सुर्वेस्पुराचें कुरपेचें वरोस कोळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानां आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आतां ह्या जेजूच्या घुडीताचेर आमी आजीर आसा. जशे भशेन लुकान जतनायेन आनी शिताबेन हें जेजूचें जिवीत बरोवंक आमकां कोळीत करूंक आनी आमी ताचेर बावाड दवरूंक थियोफील जेजूचो पाटलावदार, जेजूचो मोगी जावंक ताणें म्हाका हें कोळीत केलां. सदांच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू वावुरतालो आनी ताका लागून ताची किर्ती आख्या प्रांतान गाजताली. सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं कित्याक तो तांच्या देवस्थानी शिकोवन दितालो, पवित्र आत्म्यान बरोवन शिकोवन दितालो. आनी ताचे सोये प्रमाणे तो देवस्थानांत शिक्षण दितालो. इजायस प्रवादाचें पुस्तक ताका कळून दिलें. हें आमी सगळें पळयता. हांवूय थिचूर हाजीर आसा आनी म्हज्या भितरल्या दोळ्यांनी हांव हें सगळें पळयता आनी नियाळटां. थिचूर कितें बरयल्लें आसा? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. 5 वस्तू कळीत करच्याक. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुर्ड्यांक परतून नदत दिवंक, जुलमांक सांपडल्यांक सोडूंक आनी सुर्वेस्परचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक, कळीत करूंक. हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. कृपा कितें मागया? भितरल्यान आमच्या मनाच्या दोळ्यांनी आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक नियाळोवंक, ताका आजीत जावंक. आनी ताका आजीत जाल्या उपरांत ताचो पाटलाव म्हज्या जिवितांत करूंक, कित्याक जेजू म्हजें जिवीत जावन आसा. हांव ताचो एक सांदो जावन आसा. जेजू म्हज्या जिवितांत आपलें जिवीत जियेतलो आनी हे परी खरें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेतले.
थोड्या वेळार आमी जेजूक हाजीर जाल्याव ताका भितरल्यान आमी ताचो मोग करूंक लागल्याव आनी ताचो पाटलाव आमी आतां कोत्तेल्या. ही कृपा आमी जेजू कडेन मागया आनी पवित्र बोजवणेंत थोडो वेळ भितरल्यान सारया. Iat namaskar korat, Iat namaskar korat, Iat namaskar korat, somyan. Iat namaskar korat, Iat namaskar korat, Iat namaskar korat, somyan. Iat namaskar korat, Iat namaskar korat, Iat namaskar korat, somyan.
काळजान थावन जेजू तुका आमी नमस्कार करीत आसा. तुजेर आमचे दोळे लावन तुजी कृपा, तुजी दया, तुजे बोगसणे, तुजी सोसकाय आमी अणभवता. प्रत्येक सुस्कारांत आमचे भितर हा तितलें तुजें स्वाधीन करून तुजें हें सगळें देणें आमी आपणायता आनी त्या देण्यांत तुजे सारकीं जावन आमी घडोवन येता. तूं आमकां घडटाय. हो लागशिल्लो संबंद तुजे बरोबर आमी सादतना ह्या वेळार सगळें बरेंपण तुजें तूं आमकां दिवंक सोदताय. पयले सुवातेर म्हजे दोळे तूं आत्म्याचे, मनाचे आनी कुडीचे उक्ते कोत्ताय आनी भावार्थान पावलां मारूंक तुजे सांगाती तूं आमकां मदत कोत्ताय. पूण आमकां सुटकाय दिवंक तूं आयलाय. कितलीं चिंतनां आनी भावना आमची आमकां गुलामपणान दवरतात. पूण ह्या वेळार तुज्या नांवान तें सगळें भितर आहा तितलें तुजें स्वाधीन करून तुका तें समर्पून तुज्या पवित्र रक्तान तूं म्हाका नितळ निर्मळ कोत्ताय आनी म्हाका सुटका दिताय आनी तुज्या जिवितान तूं म्हाका भरून काडटाय. ही बरी सर्वीसपराचें राज म्हजे सोबें तूं घडोवन हाडटाय. वय आमी गरीबूत, आमी फकत तुजेरूच पातयेवन आसा. कोणूय जावं आमी, की फकत तुजेरूच पातयेवन रावंक आमी जियेता. तर ह्या वेळार जेजू आमी तुज्या एकवटान तुज्या बाकीच्या सांद्यांची आमी आठवण करता. तांकांय मागण्याची गरज. आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांचो उगडास करता आमी. जीं कोण काजार जातात तांचे पासत आमी मागता आनी काजाराचो दीस मनयतात तांकां तूं पाव म्हणून मागता. काजाराचें जिवीत जियेतात तितल्याय पासत आमी तुजे कडेन तांचे पासत मागता. कित्याक थोडीं जाणां वाडत वेतात पूण बाकीचे खूब एकामेका कडेन झगडटात आनी बरोबर रावंक सोदिनात. कित्याक तांचे मदें जी तुवें कृपा दिल्ली एकवटाची तुजे सांगाता रावन ती ताणें नोगडायलेली आसा. तांकां बोगोस आनी तांकां तांची काकलूत करून तांकां तुजी कृपा परतून दी. तांचें जिवीत बदलून काड. पार्टनर मेळोंक ना तांकां पार्टनर फावो कर. काजार जाल्या पूण भुरगीं जावंक ना तांकां भुरगीं फावो कर. भुरगीं जालेलीं आसा पूण अपंग आसात, दुयेंत आसात, तांची दया करून तांकां बरीं कर. दोतोर आनी नर्सी तांचे पासत वावुरता तांकां बरे भशेन बरी सावथ भलायकी कुडीची मनाची आत्म्याची फाव कर. तरणाटीं खूब पाटी फुडार कितें ती नकळत तुजे कडेन ती विनंती करतात. तांकां तें कळीत कर आनी कळयले उपरांत त्या प्रमाणे श्रम घेवन वावरूंक तांकां घोटाय दी, बळ दी.
धैर्य दी. अभ्यास करून जाल्या उपरांत काम सोदतात, तांकां काम फाव कर. आनी जीं कोण कामाची काडून उडयल्लीं आसात तांकां परतून काम दी. कामांत आसात तीं उत्तम तरेन तातूंत उगोवंक तांकां मदत कर. स्पेशलिस्ट तीं त्या कामांत जावं. जीं कोण दुयेंत आसात तितल्याय पासत आमी मागता जेजू. कितलीं जाणां कोवीड, डायबिटीज, प्रेशर इत्यादी जीं दुयेंसां आसात तरेतरेचीं आनी खूब कॉम्प्लिकेटेड पुऱ्यान, तितल्याय पासत आमी मागता जेजू. जीं कोण ICUन आसात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, जीं कोण घरा आसात पूण एकदम पेरीक आसात, ह्या सगळ्यां पासत आमी मागता तांकां तुजो स्पर्श कर आनी कुडीक मनाक ओतम्यांक तांचे सावध भलायकी फाव कर. जीं कोण बणकणीत आसात तांकां सुटका दी. विधवा जाल्ल्यांक तूं मदत कर. खूब जाणांनी मागण्याची विनंती केल्ली आसा, तितल्यांकूय तुज्या ताब्यांत तुज्या स्वाधीन कोत्ता. तांकां तूं बरेंपण फाव कर. आमचे बरोबर वावुरतल्यांक तूं बरेंपण दाखय. मेलिल्लीं आसात तांची आठवण कर आनी जीं जांचीं मेलिल्लीं आसात तांकां बुजवण दी. वेंचणुकीचे दीस आतां लागीं पावल्यात. आमी जाणो कशे भाशेन सगळे आमचे फुडारी सेवे चाकरी पासत न्हय पूण दुडवां पासत तांचो देव करून ते जियेतात. आनी हाका लागून आमी जाणो कशे भाशेन सगळेंच आतां विस्कटलेलें आसा. आमकां बोरवास पुरान ना. पूण असले स्थितीन आमी तुका तें सगळें समोर पिता, कित्याक ही सगळीं तुजींच भुरगीं. तूं आमकां तुजो पवित्र आत्मो दिवन सगळें हें बदलून काड. फकत तुजेरूच पातयेवन आमच्यान हे भाशेन मागणें करून हें घडोवन तुज्यानूच हाडूंक जाता. पूण आमचोय भाग आसा. आमी डगमगता. आमी ठामपणी आमची मोतां मांडिनात. आमकांय मदत कर सगळ्यांक आनी बरे भाशेन आमी सगळीं घडोवन येवच्याक आमकां तुजी कृपा दी. तरी सगळी आमची मागणी देसां आसात आनीकूय आमची खाजगी आसात ती सगळीं तुजे स्वाधीन कोत्ता जेजू. आनी तूं ती शाक्ती पावय. बरोबर जेजूच्या एकवटान आमी हें मागणें तेचें म्हणून ताची कृपा आमकां मेळच्याक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. R35 घेवया. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नमन कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार. फिरवाडो आमचो बावा सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोणाय
원두야 와카누야 उपसोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवितात्म्यान संस्कार को खालते पोरणान मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबण आसणाचे सोडवणीचो फळ आमकां बगून फाव कर तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना